नमस्कार. गोमंतक टीव्हीच्या साष्टीकार या कार्यावळीत उठवले येवकार. आयचो साश्टीकार हो खेरीत असो एक साश्टीकार कार्यावळ. हाचें कारण म्हणजे ही गजाल घडली साश्टीत, पूण ह्या गजाली कडेन जो मनीस संबंदीत आशिल्लो तो फोंडेचो आनी तो म्हणजे आमचे आदले मुखेलमंत्री, आदले मंत्री जे 2 दिसां पयलीं ह्या संवसाराक अंतरले ते रविबाब नायक. एक 1987 चो काळ आनीक तेन्ना राजभाशा आंदोलन हे सामकें तेंगशेर पाविल्लें आनी डिसेंबर म्हयन्यांत क्रिस्मस चालू आसतना मडगांवचो बाजार 3 दीस ठप्प आशिल्लो. आनीक हे सिच्युएशनाक लोक इतले भिल्ले की रस्त्याचेर येवपाक लेगीत भिताले आनी अशा वेळार रवी नायक हांगा आयले. तांणी मडगांव बाजाराक मार्च काडलो आनीक बाकीची सगळी जी सिच्युएशन आशिल्लें तें थाऱ्यार पडलें. आनी हें करपाक आनी एक व्यक्ती कारणीभूत आसा ती म्हणजे तेन्नाचे स्टुडंट लिडर, तेन्ना स्टुडंट न्ही, ताचे पयलीं स्टुडंट लिडर आशिल्ले. ताचे फाटल्यान मागीर राजकारणाक सक्रीय आशिल्ले मोहनदास बाब लोलयेकार हे. कारण मोहनदास बाब लोलयेकार हांणी आमचे पणजे वचून रवीक मडगांवां कितें जालें तें सांगलें आनीक ताच्या फाटल्यान रवी हो स्वता मडगांवां आयलो थंय बी रातचो. सो ही आमी त्या दिसाक कितें जालें हें स्वता मोहनदास लोलयेकार हांच्याच तोंडांतल्यान आयकोया. मोहनदास बाबा येवकार तुका. कितें ताचे पयलीं म्हाका त्या दिसाक कितें जालें ताचे परस तेन्नाचें वातावरण कशें आशिल्लें? कोंकणी भाशा आंदोलन जें आसा पळय तें इतलें उग्र रूप त्या डिसेंबराच्या काळाक धारण जाल्लें आनी पर्टिक्युलरली 66 भागांक ताजें स्वरूप चड मोठें आशिल्लें. मडगांवाक कशें जालें, मडगांवाक टोटल बाजारपेठ बंद जाली. ताचे पयलीं 19 डिसेंबराचो इन्सिडंटूय जाल्लो ही झेंड्याचो बी. आनी मडगांव सारकें वातावरण तंग आशिल्लें. मडगांवचो बाजार 5-6 दीस तरी बंद आशिल्लो. लोकांची क्रिस्मसाचो सिजन, लोकांक केक अशे रस्त्यार विकती दिवपाक भोंवचें पडटालें की आपल्याक खपो म्हूण अशी परिस्थिती. तुगेल्या बड्ड्यां जो आतां हावजिंग बोर्डां वचपाचो हें आहा सर्कल आहा थंय आमचे गांवचे म्हणजे मडगांवचे एक प्रतिश्ठीत व्यक्ती वताले. तांकां थंय आडयले आनी तांकां थंय आडयतरीत तांणी मडगांव पुलीस स्टेशनार येवन कंप्लेन केली आपल्या घरा कडेन वचपाक मेळना आनी ताची फॅक्टरी ठेवली. ताजे नंतर मडगांवची पुलिसीची टीम आनी गुजरातची पुलीस स्पेशली ते गेले आनी रस्तो क्लियर करपाक आनी थंय गोळीबाराक एक मनीस मेलो. फ्लोरियन वाज मेलो आनी तो हुतात्मा जालो. ताजी हांव डिटेल हिंगा वचना. ताजे नंतर कितें जालें, ताजे नंतर सुदीन नायकाली तांच्या रिलेटीव किंवा तांची कोण धर्मापुराक फॅक्टरी आशिल्ली. ज्या धर्मापुराच्या फॅक्टरीक अशें कळ्ळें की ती धर्मापुराची फॅक्टरी उजो घालपाची आनी त्या रातीन दिगंबर दत्ता नायक आनी लुईजीन फालेरो हे सगळे थंय गेले शिश्टाई करपाक की ती वच्ची न्ही फॅक्टरी आनी कितें तें वातावरण थंड करया. त्या गोळीबाराक आनी तांचो संबंद कांय ना अशें सगळें सांगून ते करपाक थंय गेल्ले आनी ते थंय शिश्टाई करून येता थंय आसात. झांकणी बांदात धर्मापूर कडेन झांकणी बांदाचो ब्रीज आहा. झांकणी बांदाचो ब्रीज काडून मुखार येवपाक धुमधडाको जालो आनी ती फॅक्टरी गेली. वातावरण तंग जालें आनी वातावरण तंग जातकीर अशी परिस्थिती जाली दुसरे दिसा की आतां तांचो रोख नायक फॅमिली कडेन आसतलो. नायक फॅमिली ते सोडचे ना. फॅक्टरी उडयली आतां नायक फॅमिली आनी सगळें पॅनीक वातावरण आहा. हांव असो की हांव भाशावादाक डायरेक्टली इनवॉल्ड तसो जालो ना. हांव मराठी किंवा कोंकणी दोनी भाशा इवन आमचे PSC वेळार आमी राज्यभाशा सहभाशा मराठी करची म्हण आमी थाराव घेवपी आनी हें करपी. आंदोलनाक 2 धर्मा भितर हें जावचें न्ही ही आमची भुमिका आशिल्ली. सो म्हाजी आशिल्ली, दत्त नायकाची आशिल्ली आनी त्या प्रमाणे प्रयत्न करता. सो मोहनदास, अशें वातावरण आसतना आमचे रवी नायका म्हऱ्याक वचचें अशें तुका कित्याक लागून दिसलें काय? जेन्ना अशी परिस्थिती आयली मडगांवाक पॅनीक नायक फॅमिलीक पर्टिक्युलरली कॉमाक पॅनीक अवस्था आनीक दत्ता नायक बी आपल्या परीन शांतता करपाचे प्रयत्न करताले. पूण कोंकणीचे जे मोरके आशिल्ले जे म्हालगडे आशिल्ले ते खंयच्याय परिस्थितीक फाटल्यान आनी आतां सोरोवप नाका आनी सगळीं सुत्रां चर्चिल आनी कंपनीच्या हातांत आशिल्लीं सगळीं. सो ते नाका आनी मडगांव तर वातावरण हें आसा. सो हांव आनी म्हाजो तेन्नाचो मित्र उल्हास नायक ह्या दोगांनी ठरयलें की कितें तरी हाजेर सोल्युशन जावपाक जाय आनी म्हण आमी पणजे वचया आनी विरोधी पक्ष नेते जे रमाकांत खल्लप आहात किंवा बाकीचे हांचे बरोबर चीफ मिनिस्टराक आमची परिस्थिती सांगया आनी
इंटरव्हीन जावन कितें तरी करपाचें अशें म्हूण ठरयलें. पूण वचपाक साधन ना, सगळो रोड बंद आहा. सो आमकां तेन्ना धडाडीचे आरटीओ अधिकारी, वाहतूक अधिकारी कामत ते तो म्हणपाक लागलो आपूण तुमकां दोगांकय बोरी सोडटा, बोरीसान वाहतूक सुरळीत आहा. सो त्या प्रमाणे ताणें आपल्याल्या गाडयांक घालन आमकां बोरी सोडले आनी बोरीसान आमी धर्मदल करत आमी पणजी पावले. पणजी जेन्ना पावले रमाकांत खलप विरोधी पक्षनेतो ताका मेळ्ळे आनी ताका सांगलें. ताजे नंतर आमी सीएमाच्या बंगल्यार रमाकांत खलप, अशोक नायक तेन्नाचो आमदार, रवी नायक हे सगळे आमी बंगल्यार पावले. प्रतापसिंग राणे तेन्ना माननीय मुख्यमंत्री ताका सगळी कथन केलें. पूण प्रतापसिंग राणेन बरें हें तें ताकाय काही लिमिटेशन्स आशिल्ली काय खबर ना कित्याक काँग्रेस पार्टीची हाजेर ताणें ओके फाल्यां पळोवया आपूण सांगता कलेक्टरा कडेन उलयता हाजे कडेन उलयता. पूण परिस्थिती अशी आशिल्ली कलेक्टरा कडेन उलोवपाची परिस्थिती नाशिल्ली की एटॅक जालो तर मागीर कितें हो प्रश्न आशिल्लो. म्हणून आमी रमाकांत खलपाक म्हणलें की तुमी मडगांव येयात आनी तर रमाकांत खलपान आमकां म्हणलें की आपूण फाल्यां येता, फाल्यां विजीट दिता. अशोक नायक साळगांवकारान आनी कितें सांगलें. एकटोच मेळ्ळो तो रवी नायक. थंय मेळ्ळो तो रवी नायक. रवी नायकान म्हणलें तुमी मातशें बसात आपूण पळयता कितें करपाक. आनी रवी नायक आमकां घेवन म्हाका उल्हासाक घेवन रातीन सादारण 10 वरांचेर फोंड्या आयलो. फोंड्या रवी तेन्ना थंय फोंड्या हाजेर तिस्काचेर थंय रावतालो. थंयच्यान ताणें सकयल आमकां जेवण बिवण हाडून जेवली आमी आनी जेवतरी रवी म्हणपाक लागलो आपूण येता मडगांवां. केन्ना तर आतांच, फाल्यां म्हण तें नाका, आपूण आतां मडगांव येता. आनी रवीन तुगेलो एकट्याक फोन केलो, टॅक्सी कोण येवपाक तयार ना. मडगांव म्हणटा साश्टीक कोण टॅक्सी घालपाक तयार ना. सो रवीन जबाबदारी घेतली, टॅक्सीची जबाबदारी आपल्याली. गाडी तूं धाड आनी गाडी प्रायवेट हायर केली रवी. आनी रवीन तेन्ना तागेलो एक कार्यकर्तो बकले म्हण आशिल्लो भुरगो, तेन्ना तो तरुणूच आमचे भशेन. तो, हांव, उल्हास नायक, रवी आनी रवीन आपल्याली बंदूक काडली, बंदूक नॉट पिस्तॉलच, बंदूक घेतली. रवीन रिवॉल्वर घेतले आपल्याले आनी रवी बसलो आनी रवीन सांगलें गाडी स्टार्ट केल्यार सादारण 11:30 सुमार आमी थंयच्यान भायर सरले राती. वातावरण तंग आसा पण सगळे कडेन. सगळ्यांक अशें दिसतालें की फाल्यां वयच्या म्हणून. रवीन म्हणलें कांय ना, फाल्यां बिली कांय ना, आज वयच्या, आज वचून कितें म्हणटा ठरोवया. आनी रवी गाडी घेवन भायर सरलो आनी रवीन ड्रायव्हराक इन्स्ट्रक्शन दिलें कोणेय गाडी वाटेर थांबयली ती थांबोवपाची ना, कितें जाता तें जबाबदारी आपूण पळयतलो आनी कोणी मदें आयलो जाल्यार ताका कसो आड घालपाचो आपूण पळयतलो, आपूण कोणाक वच करना. ही रवी ठाम भुमिका आशिल्ली. रवीक सॅल्यूट करपाचो की अशी परिस्थिती म्हणजे जंय पुलीस सुद्दां चिंत्ताले थंय रवी ती घेवन आमकां आयलो. रवी येवन पयलें कोमाक म्हाजी हें जर धोको दिना स्मृती तर पयलें गोविंद पै रायतुरकारा घराडेन आमी गेले. गोविंद पै रायतुरकारा घराडेन कोमांतले कांय प्रतिश्ठीत लोक बशिल्ले आशिल्ले. तांकां मेळ्ळो रवी. रवीन तांकां सांगलें भिवपाची गरज ना, आपूण आसा, आपूण पळयता कितें करपाचें तें सगळ्यांक. कित्याक मडगांव मार्केटी अशे रविले फॉलोवर्स, बहुजन समाजाची मार्केट. सो रवीचे फॉलोवर आनीक मागीर रवी बाकीच्या कोमांतल्या कांय घरांनी भोंवलो. तांकां मेळ्ळो रातीन. ही आतां घटना रातीन 12 नंतरची, 12, 12:30 अशी. आनी रवी बरो वेळ थंय बसलो, तांचे कडेन उलयलो, तांकां हें केलो. आनी रवीन सांगलें फाल्यां सकाळीं आमी मोर्ची काडया. आपूण मोर्चा लीड करता, कोणाक भिवपाची गरज ना, आपूण मोर्ची लीड करतलो आनी मडगांवाक शांतता नांदोवपाचे आपूण प्रयत्न करता. तुमी कोण कांय भिवपाक गरज ना, आपूण आसतना हें रवीन ताका आश्वासन दिलें. आतां हें म्हाका कळपाचें हें जालें. मुळांत म्हाका म्हाज्यो स्मृतीच्यो चाळवल्यो त्यो दिगंबर बाबालो स्टेटमेंट पळोवन, आमगेलो सार्वजनीक मडगांवचो आमदार, हागेल्यो हांव जेन्ना हें पळयली, क्लिप पळयली तेन्ना म्हाजी स्मृती चाळवली. आनी म्हाका अशें दिसलें की आमचे माननीय मंत्री उलयतना कांयच हें पळयनात, तारतम्य पळयनात, काय कितें म्हणटा म्हाका समजलें तेगेलें. कित्याक ताणें तितून एक हें घातलें, ताणें म्हणलें की पिस्तॉल घेवन तो भायर सरलो हें जालो. ऑफकोर्स हांव सामको प्रत्यक्षदर्शी साक्षीदार, हांव बरोबर आशिल्लो. फूल टायम हांव आनी उल्हास नायक बरोबर आसात. दिगंबर कंपनीच्या एकाच हाका म्हाका मातशें हें दिसलें की ताणें हें कित्याक उलयलें म्हणटा तें म्हाका कळना. ताणें म्हणलें की आपूण तेन्ना ल्हान आशिल्लो. म्हाका अशें दिसलें की पयलींच्या तेंपार आमी कांय पुस्तकां वाचताले. लोहिया मैदानाचेर लोहिया आयलो तेन्ना आमी भुरगे, आमी ल्हान आसतना पळयले, पयसल्ल्यान ते आयले. तशीच दिगंबर बाबाली म्हाका स्टोरी दिसली की आपूण ल्हान आशिल्लो म्हणजे कितें, ल्हान अशी केन्ना म्हणपाक जाता की शाळेत भुरगो आशिल्लो आनी आपूण पयसल्ल्यान ते रवी नायकालो मोर्चे पळयलो. फॉर इन्फॉर्मेशन लोकांसाठी दिगंबर बाब तेन्ना कावन्सिलर, मडगांवचो कावन्सिलर. आतां मडगांवचो कावन्सिलर म्हणटकीर प्रश्नच ना की ल्हान उरपाचो. आनीक तसो पळोवपाक गेल्यार दिगंबर बाब आमचो समवयीन, की कसो म्हयन्याचो किंवा वर्साचो फरक उरत. आनी रवी बाब आमच्या एक 8-9 वर्सांनी व्हड. सो ल्हान आसा म्हणपाक म्हाका आश्चर्य दिसलें की
तूं उलयतना कशें आहा ल्हान आसा. आतां दोन गजाली हांव चिंतता ल्हान आसा म्हळ्यार कितें दोन गजालींनी ल्हान उरूंक शकता. ताणें ल्हान म्हणलां कित्यान ल्हान म्हणलें ना. वयान ल्हान, पयशांनी ल्हान किंवा पॉलिटिकली ल्हान हें म्हणलें ना. हें म्हाका मातशें संभ्रम जालो की एखादी पॉलिटीक तो आपूण कावन्सिलर आहा म्हणटा पॉलिटिकली आपूण ल्हान आशिल्लो किंवा अशेंय म्हणटा जायत ना. पूण दिगंबर बाब तेन्ना ल्हान नाशिल्लो. दिगंबर बाब तेन्ना बरो आशिल्लो. ताका खबर उरपा जाय. आतां प्रत्यक्ष तो घटनेक वेळार नाशिल्लो कित्याक तागेलें काही कंपल्शन उरत किंवा तो सदां भशेन की कोणाक दुखोवप नाका किंवा हें करप नाका. सो त्या भुमिकेक लागून. पूण ल्हान अशें म्हणटा तें म्हाका मातशें खटकलें. सो म्हाका दिसता की फ्युचराक तो दुरुस्ती करतलो की ल्हान नाशिल्लो म्हणून. एक कथा त्या दिसा एक्झॅक्टली म्हणजे पयले राती रवी नाईक आयले आणि मागीर ताणें सगळे आमचे मडगांवचे जे प्रतिश्ठीत जी घराणीं आहात ते वचून चर्चा केली कितें केली. दुसरे दिसा सकाळी जेन्ना रवी नाईक मडगांवां आयलो तेन्ना एक्झॅक्ट सिच्युएशन कशें आशिल्लें आनी मागीर सिच्युएशन कशें जालें. रवी नायक येताना सुद्दां लोकांक संशय आशिल्लो की कितें जायत म्हणून कळना म्हणून. पूण जेन्ना रवी नायकान मोर्चो लीड केलो लोक जमपा लागले, मार्केटकार जमले, सगळ्यांनी उत्स्फूर्त प्रतिसाद दिलो आणि मडगांव नॉर्मल्सी येवपाची सुरवात जाली. म्हणजे लोकांनी दुकानां बिकानां उडोवपाक आणि रवी नायकान थंय क्लियर अश्युरन्स दिलें की कांय भिवपाची गरज ना आपूण आहा बरोबर. सो तेन्ना नॉर्मल्सी येवपाक पुलीस ही मागीर एक्टीव जाली. जेन्ना रवी नायक एक्टीव जालो तेन्ना मागीर शासनाची यंत्रणाय एक्टीव जाली. सो अशे परिस्थितीक मडगांव शांत जालें. हो आनीक रवी बाबाक खरो मानपाचो कित्याक बहुजन समाजाचो असो एक नेतो जो बहुजन समाजाक जेन्ना गरज आहा तेन्ना पावपा जाय. ही जी भुमिका आसा जेन्ना गरज मागीर न्ही. ताच्यान म्हणपा जालें की फाल्यां येता आनी 2 दिसान येता. पूण जर आतां त्रास आहा त्या त्रासाच्या मनशाक तेन्ना तेन्ना हें मेळपा जाय, दिलास मेळपा जाय म्हूण तो भायर सरलो. आपल्याच्या जिवाचें कितें जावंक शकतालें. ज्या तरेन जिलेटीन घातिल्ली किंवा ज्या तरेन जिलेटीनाचो सर्रास वापर जालो अनेक डिश बी उडोवपाक ते रवीली गाडी एखादी वाटेर उडोवंक शकताले कोणी. पूण ही सगळी रिस्क आसतना पुलीस प्रोटेक्शन नासतना स्वता एकटो तो भायर सरलो. ताका हांव परत त्रिवार अभिनंदन करता जें ताणें हें केलें आनी मडगांवां नॉर्मल्सी हाडपाक हें केलें. मडगांवच्या अनेक आतां अजून ताची रिणी उरपा जाय. मडगांवकारांनी ताची रिणी रावपा जाय कित्याक ती नॉर्मल्सी ताणें हाडली आनी मार्केट ओपन करपाची हें केलें. मोहनदास तुका आनीक एक खबर आसतली की हो पयलींचो आयलो ताचे फाटल्यान मागीर गोंय राजभास कायदो जालो. मागीर कितले तरी डिफेक्शन जाले आनी मागीर ताच्या फाटल्यान रवी नायक म्हणून तो सीएम जालो. होय प्रश्न मडगांव खातीरच एक त्या वेळार एक गोवा प्रोटेक्टर्स म्हणून एक संघटना आशिल्ली आनीक दक्षिण गोंयांतलो जो सामको व्हडलो दादा म्हणटा तेन्ना हेका लागले अब्दूल म्हणटा तो त्या हातूंतलो एक वांगडी आशिल्लो. चर्चील तातूंत भितर एक्टीव आशिल्लो. हे सगळे मोडून रवी नायकान कशें काडलें. पळय रवी नायकान गृहमंत्री पदाची सूत्र घेतरीत ताणें पयलीं गुंडगिरीचो बिमोड करपाचो ठरयलो. जी प्रोटेक्टर संघटना एक्चुअली प्रोटेक्टर आनी चर्चील हाजे हे वेगवेगळे हें आशिल्ले. प्रोटेक्टर म्हणटा तो तुगेलो मेर्शी, सांताक्रूज, पणजी ह्या एरियेक तांचें हें आशिल्लें. आनी चर्चिलाचे तशी हें सगळ्या कडेनच आशिल्लें. गोंयभर चर्चिल एज ए लिडर मास लिडर म्हणून वतालो आनी मास लिडरा बरोबर अशी ज्यो काही घटना आहा पळय त्यो चर्चिल हें करतालो. पूण ताणें चर्चिल प्रताप सिंग राणेन किंवा खंयच्याय मुख्यमंत्र्यान जें केलां तें ताणें केलें. ताणें चर्चिलाक भितर दवरलो. चर्चिलाक भितर उडोवपाचें केलें. ताणें रुदोल्फाक एनएसए लायलो आनीक रुदोल्फा बरोबर बाकीचे सगळे अनेक लोकांक ताणें एकच भितर उडोवन एक अशें राज्य तयार केलें की पुलिशीक भिवपा जाय. पुलिशीक ताणें फ्री हँड दिले. पुलिशीक सांगलें ताणें गुंडगिरी उरपा जायना. आनी म्हाका दिसता ताजे नंतर खंयचोच मुख्यमंत्री अशे तरेचो मेळ्ळो ना आनी आतांय ना. आतांय जर मडगांव गोंयांतली गुंडगिरी जर पळयत तर अशें दिसता की रवी नायक उरूं जाय आशिल्लो. रवी नायका कडेन होम मिनिस्ट्री उरपा जाय आशिल्ली. कित्याक एकट्याय मंत्र्याक आस्ते आस्ते विद्यमानाच्या खंयच्याय मंत्र्याक रवी इतली धडाडी बरें इतलें करून रवी शिकिल्लो नाशिल्लो. रवी तसो पळोवपाक गेलो जाल्यार लौकीक अर्थान शिक्षण नाशिल्लें पूण ताजें एडमिनिस्ट्रेशन इतलें कडक आशिल्लें की सगळे ताका भिताले. म्हणजे सरकारी यंत्रणा पुलीस हे ते आनी पुलिसीक जेन्ना तो फ्री हँड कित्याक ह्या सगळ्या गुन्यांचें जें स्वरूप उरता पळय तें पुलिसूच पळयता. पुलिसीक खबर आहा खंय खंय गुन्हे. फक्त पुलिसीक कितें लागता फ्री हँड लागता आनी पुलिसीचेर वचक लागता. तुमी कितें केलें जाल्यार तुमकां हें करचो ना. सो पुलिसीक ताणें फ्री हँड दिलो आनी गोंयची गुंडगिरी म्हणटा ती अनेक वर्सां तकली वयर काडला. प्रोटेक्टर संघटना म्हणटा ती नामशीच जाली.
चर्चिलाची तशी दहशत उरूं ना. चर्चिल बी थंड जालो आत बरो आहा तेन्ना नंतर चर्चिल खासदार जालो हे जालो सगळे. पूण अशें जें आशिल्लें आनी कोंकणीचे एज्युकेशनांत चर्चिलाचो मोठो हातभार आहा तशें हें न्ही. जे तरेन ताणें हें करून हाडलें म्हणजे सगळ्या हे कडेन करून टेरर तयार केलो म्हण जालें. बाकीचें नाल्यार अदरवायज हें जायना. पूण ताका सगळ्यांक करून रवी उरलो आनी रवीन तांकां सगळ्यांक जेलाचे हो खावपाक लायले. वालोर रवी. असो मुख्यमंत्री होणे न्हय. पयलीं आशिल्ले. आतां जाय जाण म्हणटले पूण रवी नंतर परत असो कणखर नेतृत्व मेळिल्लो मुख्यमंत्री गोंयांक मेळना. फुडें मेळत अशें दिसना. आतां पळोवपा जाय. सो हे आशिल्ले रवी नायक. रवी नायक हांकां सदांच तांची एक वळख सगळ्याक आशिल्ली ती म्हणजे टेरर. म्हणजे गुंडाचे टेरर आहा ताचे परस चड टेरर त्या वेळार रवी नायकाचे आशिल्ले आनी रवी नायक नांव काडल्यार गुंड भिताले. सो असं हे अशें गोंयच्या खातीर वावुरपी मेन म्हणजे तशें मोहनदासान सांगलें तशें बहुजन समाजा खातीर वावुरपी हो एक लिडर. तो आमचे भितर संवसारांतल्यान अंतरला. गोमंतक टीव्ही वतीन तांकां आर्गां आनीक तांच्या मनाक ज्या तरेन गोंय भयमुक्त जावपाचें जाय आशिल्लें तशें आतां जावचे खातीर सद्याचे जे कोण प्रशासन आसा तांणी प्रयत्न करचो इतलेंच म्हणटात आनी आमी ताचे थांबयतात. देव बरें करूं आनीक आमचे सगळे पळोवपी आहात तांकांय देव बरें करूं. पळयत रावात गोमंतक टीव्ही.